तारांकित प्रश्न क्रमांक 1 श्री विजय सरदेसाई, सॉरी श्री अतनिय सैयद मंसेरात. Speaker sir, I may be permitted to ask question number 1C. तर छापील प्रमाणे. Speaker sir, I want to ask the Honorable Chief Minister, please tell us on what basis you first took the decision of suspension of mining operation before even the Supreme Court of India. Is it not your blunder to suspend mining operation in Goa when you fully know that mining has remained to be the backbone of Goa's economy? कसं शाह कमिशनचो रिपोर्ट सेंट्रल गव्हर्मेंटान जो पार्लमेंटान दवरलो तातूंत भितर एक्शन टेकन रिपोर्टाची कॉपी गोवा सरकारा कडेन आयिल्ली आनी म्हणून सरकारान आनी तो रिपोर्टूय वेबसायटीचेर आशिल्लो. सरकारान त्यामुळे जी कितें भितर त्रुटी आसा त्यो त्रुटी करेक्ट करी पर्यंत मायनींग ऑपरेशन सस्पेंड करपाचो निर्णय घेतलो. कारण सरकाराक खबर आशिल्लें की अनेक मायनिंगाच्या हातूंत अनेक चुकीच्यो गजाली आहा, म्हणजे लिगल आसत पण इल्लिगल गजाली खूब आसा. त्यो जर तूं वेगळ्यो करतलो जाल्यार ताजी शहानिशा करपा खातीर येदो व्हडलो जेन्ना शाह कमिशनाचो रिपोर्ट येता तेन्ना सरकारान हो निर्णय घेतलो की जो पर्यंत ती शहानिशा करिना तो पर्यंत मायनींग ऑपरेशन सस्पेंड दवरप. Speaker sir, but let me remind the Honorable Chief Minister that when they submitted an affidavit of the state government filed before the Supreme Court, it challenges the very Shah Commission report as well as the CEC report. So why you are taking the basis of Shah Commission report now? सर प्रश्न जो आसा तो कंप्लिटली वेगळो आसा. ताका जाय जाल्यार उत्तर तुमी परमिशन दिता जाल्यार डेफिनेटली उत्तर दिता, पण प्रश्न आहा तो टोटली वेगळो आहा. तो शाह कमिशनाचेरूय ना आनी मायनींग बॅनाचेरूय ना. तो मायनींग बॅनाच्या इम्पॅक्टाचेर आसा. डिटेल्स ऑफ इफेक्ट ऑफ स्टॉपेज ऑफ मायनींग एक्टिविटी, फायनान्शियल लॉस, द डिटेल्स ऑफ फायनान्शियल एंड सोशल इफेक्ट, government has any request to support, and whether government has any financial package. So this is pertaining to the financial consequence of mining ban. It does not pertain to causes and Supreme Court matter on mining. It is because of banning of mining itself. ना 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 बॅनिंग असले म्हणून बॅनिंग शब्द असलो म्हणून बॅनिंगच्या संदर्भातले उत्तर दिवंक जाय अशें कांय ना. प्रश्न कितें आसा डिटेल ऑफ इफेक्ट ऑफ स्टॉपेज तरी सुद्दां ताका सांगता शाह कमिशनाच्या संदर्भात आमचें म्हणणें स्पश्ट आसा. वेरेज शाह कमिशन हॅज मेनी थिंग्स वीच आर इन अ रायट डायरेक्शन. देर आर सर्टन इश्यूज वेर वी डू नॉट एग्री वीथ शाह बिकॉज ऑफ हीज कंटेन्शन विथाउट एक गिविंग ऑपॉर्च्युनिटी टू द अदर सायड, 2 using techniques which are not exactly correct, and 3 Shah himself says that 35,000 crore जे पळय लॉस म्हणून ताणें बरयला ताजेरूच फुडें शाह म्हणटा की ही गजाल मात तपासून पळया म्हणून कोंकणीन शब्दान सांगपाचें. नेक्स्ट सेंटेन्स इज that this, however, this figure may be verified by actual measurements. So he has used a handheld GPS. GPS कशें आसता, GPS इंस्ट्रुमेंट जें आसता ते इंस्ट्रुमेंट कितले सॅटेलायट कनेक्टिविटी येता ताजेर अवलंबून आसता. आनी हँडहेल्ड GPSान देर आर एरर्स ऑफ 2 to 3 रेडियन्स. त्या 2-3 जे पळय एरर्स येता, रेडियन काय डिग्री इतले म्हाका याद जायना, त्या एरराचेर जवळ जवळ 200 ते 300 मीटर पर्यंत फरक 120 ते 300 मीटर पर्यंत फरक पडूंक शकता. आणि त्यामुळे मायनींग हांगा दाखयता जर तूं लीज ती प्रत्यक्षान GPSाचेर शिफ्ट जावंक शकता. सो वी हॅव सेड वेन शाह हिमसेल्फ सेज दॅट दीस नीड्स टू बी व्हेरीफायड, there is a question of accepting it exactly as it is. So you banned it to verify the report of Shah Commission, is it so? I didn't ban it, I suspended the mining operation. There is a difference between banning and suspending. Okay, let me correct. My suspension was until I verify each and every lease as acting within the legal parameters. Did you verify it? Did you verify? We have started already. Okay. Now, Speaker sir, I had asked you about the financial and social effect on correlated activities, but you have said details are not available.
If details are not available, on what basis your government has worked out financial package to mining affected people? I am not against, let me just complete. I am not against giving relief to mining affected people. But why there is discrimination made in giving relief to mining affected people? When you say mining affected people, I will say mining affected people includes all the 40,000 mine workers, 25,000 truck operators and drivers, 300 barge owners, 500 barge workers, 500 mining machinery workers, owners, port and dock workers. Then there is other correlated, say the shopkeepers, all the other related activities, which is around the mining this thing. No, is your government in a position to provide financial relief to these people as well? If not, why only truck owners? I would ask. स्पीकर सर, जी पळय तो गजाल सांगता ती परफेक्टली करेक्ट आहा. पोर्ट फॉर एग्जाम्पल पोर्ट वर्कर सुद्दां इफेक्टेड आहा. बट पोर्ट वर्कर जरी इफेक्टेड आसलो तरी मार्मागांव पोर्ट ट्रस्टान गेल्या 25 वर्सां मायनीचेर व्हर्च्युअली लूट मारल्या. तांचें उत्पन्न जें आशिल्लें आनी तांच्यान सगळी जी पयशे इतले दीस जोडलेले हे सगळे पयशे चडशे मायनीचेर आहा. दे कॅन व्हेरी वेल सस्टेन certain period of time supporting those workers. उरता मायन कंपन्यांनी आपले कोण कामगार आहा तांकांय सस्टेन करूंक जाय. थोडे जाण करतात, थोड्यांनी करून ना. ताजेर आमी पयलींच सांगलां की जेवा मायन स्टार्ट जातली पळय, वी वील टेक इन टू अकावंट all the aspect who allowed that worker to continue with them. There are companies which have allowed workers to continue. There are companies which has not done that. We will take that factor into account when the mine starts again. तांच्यांनी खरें म्हणजे पोसूंक जाय, कारण तांच्यांनी 20-20 वर्सां पयशे जोडल्या जाल्यार 1 वर्स 2 वर्सां सोंसपाक कांय जायना. वर्सभर आनीक 6 म्हयने सुद्दां सोंसूं येता आसले. पण थोड्यांक ते पेशन्स ना. कायद्यान हांव एनफोर्स करूंक शकना, कारण वर्कर जे येता मायनीचे ते सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्या सेक्टरान येता. They don't come under state government sector. So I don't have legal powers. In fact, even state government law, labor laws are so that I can't enforce that someone should keep someone on the job. I can do it by indirect method. आता आमी जे पळय हे केला अटेंड ते सगळ्यांक चड जी पळय वॉल्युमिनस एरिया आसा तांकां आमी पयलो अटेंड केला. तातूंत भितर मागीर आनीक जर तूं जमलें जाल्यार वी वील डेफिनेटली टेक इन टू कन्सिडरेशन सम अदर. बट थोड्यांचें कशें आहा, थोड्यांचें डॅमेज कॅनॉट बी कावंटेड. फॉर एग्जाम्पल हॉटेल आहा जर तूं खंय तरी च्याचें, ते च्याच्या हॉटेलाचें गिरायक पयलीं 20 कप वतालें आनी आतां 10 कप वता खपता. हे आमकां टँजिबल गव्हर्मेंटाक मदत करतलो जाल्यार टँजिबल मेळना. आतां ताका हांव सोल्युशन काडटा काही. वी आर ट्रायंग टू एक्टिवेट सम इन्फ्रास्ट्रक्चर वर्क इन दॅट एरिया and we are going to put condition that raw material purchase has to be compulsorily up to certain extent done from that area only. So these are indirect benefits. आनीकूय काही 1-2 बारीक supporting schemes येतल्यो. श्रीमती Yes, one. Yes. Now, what measures have you taken, in fact, to resume the mining operation? Now I hear every time in newspaper some different dates come where resumption of mining is concerned. Sometimes you say dumps will be basically dumps will be resumed, or all the other mining. I am not well adversed with mining issues, but what I would like to tell you is, now you are giving this dole or whatever benefits to the people who are mining. It's a good part from the government side of it. But what I am trying to say, how long will you carry on with this? Suppose tomorrow, suppose if tomorrow this mining ban will continue for another 5 years. I hope it's not. If it continues for another 5 years, then what happens to these people? Will the government be in a position, in fact, to help these people how you are helping them today? Will it be able to sustain for another 5 years? Is my question. सर, 2 भितरल्यो गजाली आसात. एक म्हणजे जेन्ना आमी पेशंटाक हॉस्पिटलान व्हरता आनी ताका सलायन लायता पळय, त्या वेळार वी गो बाय द पॅरामिटर्स ऑर एसम्पशन दॅट आफ्टर 2 or 3 days ही वील कम आउट ऑफ दॅट रिक्वायरमेंट ऑफ सलायन. मागीर ते सुई काडटले 3 दीस आसत, 5 दीस आसत. वी डोंट एस्यूम दॅट ही इज गोईंग टू रिमेन ऑन सलायन परमनंटली. Same way here also, all these benefit, they are like saline or temporary measures to support these people for some time. As of now, we have decided 1 year period,
एज अ पिरियड ऑफ बेनिफीट बिकॉज वी आर एक्सपेक्टींग सी प्रॉब्लेम कितें जाला 5 हाका सुप्रीम कोर्टान ऑर्डर दिली 5 ऑक्टोबराक. इट वॉज एन इंट्रीम ऑर्डर. नॉर्मली इंट्रीम ऑर्डर्स आर supposed to be cleared in 2-3 months. Because of various reasons, the interim order is in operation for now October, November, December, January, February, March. म्हणजे 6 म्हयने जाले आनी आतां बेंच चेंज जाता. म्हाका अशी अपेक्षा आहा की बेंच चेंज जातकूच आमची केस आतां पयली आसा कारण कर्नाटका आली, ओडिसा आली. त्यामुळे एक बेंच केन्ना तरी 18-20 तारखेक कितें चेंज जाता. सो एप्रील एंड वी एक्सपेक्ट टू बी हर्ड. सो इफ दे हियर अस I expect some output in May month. श्रीमती मोन्सेरात. जे हांव टायम सांगता पळय केन्नाय इज सब्जेक्ट टू सुप्रीम कोर्ट क्लियरन्स इज ऑलवेज लायक दॅट. हांव फकत सांगता कित्याक टायम सांगनाका. यू कॅन गीव देम एक्चुअली इंस्टेड ऑफ इफ इट मे हॅपन वॉट आय एम ट्रायंग टू से it should be in very simple language that as and when the Supreme Court removes the ban, the very next day I'm going to start mining. स्पीकर सर, कोणाचे आपूण जेन्ना आपल्या भुरग्याचें लग्न करता किंवा आनी कितें करता म्हणटा तेन्ना इट इज सब्जेक्ट टू कंडिशन दॅट इज मेजर ऑफ एज, सब्जेक्ट टू कंडिशन दॅट ताका ब्रायड ग्रूम मेळ्ळी. ह्यो गजाली सांगपाची गरज नासता. परत जाय जाल्यार आतां ऑनरेबल मेंबराक दिसतालें फुडल्या प्रत्येक खेपा सांगता आसतना प्रेसाक सांगता दीस इज सब्जेक्ट टू कोर्ट ऑर्डर म्हणून. श्रीमती मोन्सेरात. I'd like to know how many mining leases have been renewed since the state government has imposed a ban, if any. At the time of renewing these leases, were any mine owners under investigation or have any show cause notice been served to them for any illegalities? If yes, could you provide a table of these against the mine owner? And I'm asking you this because I want to know if you have renewed any of these leases, how is it helping the state and to what extent? म्हणजे स्पीकर सर हो प्रश्न हातून ना, तांच्यांनी जाय जाल्यार हो प्रश्न म्हाका हातून विचारचो, पण ताका फक्त म्हायतीक सांगता. म्हज्या मेमरी प्रमाणे इज सब्जेक्ट टू करेक्शन. आय एम नॉट व्हेरी शुअर. आय थिंक अराउंड 12 or 14 leases have been renewed, and all leases have been renewed after ascertaining that every legal aspect is taken care. Just to add a point, these leases were operating under deemed provision free of cost for last 25 years. It is the first time that state government has managed to take money out of these 14 leases. The amount is somewhere around 280 crores. Has been recovered by state government from 14-15 leases only. म्हणजे हाजे वयल्यान कितले पयशे आमचे गेले, इतलेच पयशे फाटी गेले हाजो अर्थ 25 वर्सां. श्री प्रमोद सावंत. सर, माननीय मुख्यमंत्र्यान सांगलें सुप्रीम कोर्टाचो जर बॅन काडीत जाल्यार मायनिंग चालू करपाक काय हरकत ना म्हणून. बट वॉट इज द रोल ऑफ सेंट्रल गव्हर्मेंट? सेंट्रल गव्हर्मेंट तुमकां ऑब्स्ट्रक्शन हाडचें आनी परत, किंवा एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ऑफ द सेंट्रल गव्हर्मेंट हे परत प्रॉब्लेम करतलो काय कितें तें माननीय मुख्यमंत्र्यांनी क्लियर करचें. म्हजी अपेक्षा तो पर्यंत सेंट्रल गव्हर्मेंट बदलतले अशी. आनी बदललें ना जाल्यार गोंय देशाच्या लोकांनी ठरयलां अशें दिसता. पण समजा अडचण हाडली जाल्यार ती अडचण कशी हें करप ताजी कितें म्हणटात ती सुमटां दाखय पण पोय दाखोव नाका म्हणटा तशी हांव उत्तर दिता हाका. म्हाका ती कितें अडचण हाडटले ती स्ट्रॅटेजिकली प्लॅन करून ताका सोल्युशन काडचें पडटलें. तें विधानसभेन सांगून हांव अडचण हाडणाऱ्यांक मदत करपाक सोदिना. श्री स्पीकर विश्वजीत राणे. सर बेगीन जाता म्हणून स्पीकर सर To ask a question to Honorable Chief Minister. जे कितें अडचण हाडटले अशें दिसता ताका म्हाका दिसना. प्रायम मिनिस्टरान तरी लोकांक आश्वासन दिलां की तो सपोर्ट करतलो. मायन्स मिनिस्ट्रीन आमी गेला तशेंच एफिडेवीट फायल केल्लें. एनवायरमेंट मिनिस्ट्रीन काही प्रश्न निर्माण केल्ले आसा आनी म्हाका अशें दिसता की ते चड आपल्याक स्वताक प्रोटेक्ट करपाक, कारण तांच्यांनी 160 एनवायरमेंट क्लियरन्स दिली बरीचशी. हांवेनूच ह्याच विधानसभेन काडलेले इम्रान खान म्हणून केस, जाका लिजूच ना ताका सुद्दां हें दिल्ली क्लियरन्स दिल्लें. हांव ह्याच विधानसभेन काडलेले हांवें विशय. आनी मागीर हांवें बोवाळ घालतकूच मागीर चेंज केला. म्हजे सगळे डॉक्युमेंटूय आहा. हांव स्पिकर सर इतलेंच सांगता, तांच्यांनी जी रोमटां काडलेली पयलीं पळय ती रोमटां प्रोटेक्ट करपा खातीर ते स्वताची स्कीन वाचोवपा खातीर काही करतात. पण म्हाका दिसना खूब कितें अडचणी हाडूंक शकतले. Speaker, sir. तुका सगळ्यो हांव रस्ते आतांच सांगिना.